ऑन 30/11/2022 आमकां एक कंप्लेन आयली की अननोन पर्सनान एकट्याक हाडयलो, गाडयेन बसून व्हेलो आनी देंवयलो आनी तेजी चेन काडून गाडी घेवन गेलो, स्वताची गाडी घेवन. आरोपीन आपली गाडी घेवन गेलो. ऑन दॅट बेजीस वी हॅव रेजिस्टर्ड FIR अंडर सेक्शन 356, 323 आणि 379. FIR नंबर 3237 ऑफ 22. आमकां डिस्क्रिप्शन दिले कंप्लेनंटान, एक्यूज कसो दिसता, कितें गाडी बी ती. आनी ऑन दॅट बेजीस आमी सर्वेलन्स स्टार्ट केलो. इन्फॉर्मंट्साक वगैरे सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केलो आनी इन्फॉर्मेशन गोळा केलें आनी अमक्या जाग्यार आहा आरंबोल हे एरियेन आहा म्हणून सांगलें आमकां. आनी 2 दीस कंटिन्युअस PI आनी तेजी टीम ट्रॅप लावन बसली आनी अमक्या टायमार सकाळी तो येयलो थंय गाडी व्हरपाक. तेन्ना ताका आमी एरेस्ट केलो आनी ही इज अंडर कस्टडी. प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी चालू आहा. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. सो खंयच्या केसीन तेजे ऑफन्स घातलेले? तो हार्ड कोर क्रिमिनल. पयलींच्यान हांव आठशी आसतना सुद्दां ताका एरेस्ट केल्लो आनी चडशे रॉबरीज करता तो आनी ऑल ओवर गोवा वॉन्टेड आसतलो तो. वी हॅव फ्लॅश्ड वायरलेस मेसेज टू ऑल पुलीस स्टेशन्स गिविंग दॅट ही हॅज बीन अरेस्टेड and you can come and you can interrogate them if he is required. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.